गोंयांत जे कितें अन्याय घडटात जावं कितें अशें विचित्र कामां सरकार जावं समाजान उक्ताड्यार येता तेजे बद्दल लोकांक खबर दिवन लोकां मदीं जागृताय करपाचें काम करता। फाटीं 25 जूनाक ह्या वर्साच्या पणजेन जे थोडे दुसऱ्या देशाचे वोटर नोंद जाल्ले आनी तांकां धरून बीएलओची अकस्मात 28 बीएलओ सुमार कितें तरी ट्रान्सफर करपाचो बोवाळ धरतालो। ताका उद्देशून आमी चीफ इलेक्टरल ऑफिसर गोंयचो आनी कलेक्टर ताका आमी लेटर केल्ले, फॉलोअप केलो, मिटिंगो घेतल्यो आनी तेजे नंतर ते सगळे तेंच्यांनी स्क्रॅप केले। तुमकां खबर आसतलीच की देशभर सध्या काँग्रेसचो प्रेसिडेंट राहुल गांधी वोट चोरी हेजे बद्दल उलयता, फॅक्ट्स आनी फिगर्स घेवन तो उलयता आनी खूब कडेन लोकांक जे घडटा ते कळपाक लागलो। गोंयानूय ही परिस्थिती उप्रासता अशें दिसपाक लागला। आता पयर एका लोकल न्यूजपेपरान बातमी आशिल्ली की एका जाग्यार बीएलओ आसा तेजी त्या बीएलओची सोयरी वॉर्ड मेंबर म्हणजे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा। सो वॉर्ड मेंबर जो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह हाचो संबंध बीएलओ कडेन त्याच वॉर्डान आसप हे व्हेरी मच डेट्रिमेंटल, म्हणजे फाल्यां तो थंय आपल्याक जाय तशी नोंद करूंक शकता, जाय ती डिलीट करूंक शकता, असे प्रकार घडपाची शक्यताय आसा। ह्या बाबतींत आमी आयजूच एक डिक्लेरेशन दिवचे बीएलओनी म्हणून लेटर केला चीफ इलेक्टरल ऑफिसराक, तुमकां तेजी कॉपी मेळटली। त्या लेटरान आमी मागला की बीएलओनी आपले एक अंडरटेकिंग दिवचे, जावं गव्हर्नमेंटान तेंचे कडल्यान अंडरटेकिंग घेवचे अशें म्हणून की दे आर नॉट रिलेटेड इन दॅट रिस्पेक्टिव्ह वॉर्ड टू एनी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह। हातूंतल्यान कितें जावंक शकता की आता तुम्ही पळयला की म्हजे घर ही स्कीम अनाउन्स जाल्या आनी ती आता इम्प्लिमेंट जाता। ते म्हजे घर म्हणटकूच खंयसून कोण बांदलेले इलिगल घरां, इलिगल स्ट्रक्चरां, ऑक्युपाय केल्ल्या जाग्यांची स्ट्रक्चरां तेतून कोण रावतले आनी थंय अशीच नोंदणी जातली काय कितें, 20-30 लोकांचे मतदार म्हणून वाडयतले काय कितें, हो एक दुबाव आसा। कालची घटना जर पळोवंक गेल्यार वाळपयच्या मतदारसंघात एक थंयच्याच पंचायतीच्या वॉर्ड मेंबरान अशें उलोवन दाखयलां की बरियल ग्राउंड जो आसा ती बरियल ग्राउंडाक जी वाट वचपाची आसा ती वाट ब्लॉक केल्या, अशेंच एक इलिगल स्ट्रक्चर जे म्हज्या घरान अंडर येता पळय ते। जर असे लोक करपाक लागले जाल्यार गोंयांत मतदारांची संख्या जी गोंयकार न्हू ती वाडटली, हातून मात्तूय दुबाव ना। सो जशें प्रदीपान सांगला, बेसिकली ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो उद्देश इतलोच, एक शॉर्ट लोकांक मेसेज दिवपाक अवेअरनेस जावची म्हणून की 2 मुद्दे। एक म्हणटा तो जशें ताणें सांगला, एक बीएलओ ताजी बायलूच पंच आसा, अशें जर जालें जाल्यार कित्याक बीएलओ पळय म्हणटा न्हू एक क्रिटिकल ह्या इलेक्शन मशिनरींतलो एक कुडको, म्हणजे सामको इम्पॉर्टंट। आमकां केन्ना केन्ना दिसता की बीएलओ म्हणल्यार असो किरकोळ कसो बारीक मनीस कसो, तशें ना। एडिशन ऑफ वोटर्स आणि डिलिशन ऑफ वोटर्स हातून मोठी जबाबदारी ह्या बीएलओची आसता आणि तो जर बीएलओ कॉम्प्रोमाइज जालो आणि ताच्या फाटोफाट मामलतदार रँकाचो जर एईआरओ असिस्टंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हे दोगूय जर कॉम्प्रोमाइज जाले जाल्यार इलेक्टोरल रोलान कितेंय जावंक शकता आणि वो वोट चोरयेचो दुसरो एक प्रकार। राहुल गांधी जो सांगता वोट चोरी जाता म्हणून ते कशे भशेन जाता, जशें आमी 30 बीएलओतले 28 बीएलओची ऑर्डर काडिल्ली ती रद्द करून घेतली, तो एक जावंक शकतालो आसलो। पण आता आमी कितें म्हणटा, जे क्लोज रिलेटिव्ह आसा ते बीएलओ तुम्ही काडपाचे त्या हितूंतल्यान आणि बीएलओ कडल्यानूच डिक्लेरेशन मागून घेवपाचे की बाबा ह्या आमी काम करता त्या बुथाचेर ना जाल्यार पाटाचेर कोणूच आमचो संबंधित मनीस इलेक्टेड ना। ते जाल्यार बरेचशे इलेक्टोरल इंटिग्रिटी सांबाळूंक शकतले। दुसरे म्हणटा ते EHN, आता हे
हाऊस नंबर्स जे दिल्ले इलिगल स्ट्रक्चरान ते आता अशें सिद्ध जाता की ते दिल्ले ते इव्हेंच्युअली हे रेग्युलरायज करपाकच म्हणून. गोंयान भितर कितली इलिगल स्ट्रक्चर्स आसा तेजो डेटा कोणा कडेन मेळना, कितलोय तुम्ही सुद्धा प्रयत्न केलो जाल्यार मेळचो ना. आणि फ्लोटिंग इएचएन आसा, अशे नंबर दिल्ले. फ्लोटिंग म्हणल्यार कितें, स्ट्रक्चरच ना पूण नंबर एक एकट्या कडेन आसा. आता म्हजे घर हितून इनिशिएटिव्ह जो घेतला सरकारान तातूंत भितर आता स्ट्रक्चर्स एक्झिस्टन्सान ना ते सुद्धा अशे बिल्डिंग येवंक शकता विच विल बी रेग्युलरायज्ड. आणि त्या हितून आता प्रतिभान सांगला तशें एक उदाहरण, पयर एक पंच मेंबर मनीषा उसगांवकर तिणे क्लियर कट दाखोवन दिला की कशे भशेन एक इएचएनाचेर एक घर उबें जालें. नांव खंयच्या तरी लोकलाचें अशें दिसता, तो लोकल खंय आसा तो मेळना, पूण आतां ताचो ताबो म्हणजे ऑक्युपायड बाय समबडी एल्स, म्हणजे भायले स्टेटींतल्यान येवन ते ऑक्युपाय केल्ले आसा. आणि फायनली आता हे म्हजें घर सोंपता जर रेग्युलरायझेशन जालें तितून भितर कितले लोक इम्पोर्ट जातले. कित्याक दिसांतल्यान तुमकां सांगता हांव, एकच जर ट्रेन आयली गोंयान जाल्यार हजारांनी लोक भितर सरता. ते खंय वता खंय रावता कांयच ताचो नेम ना, कोणा कडेन डेटा ना. पुलीस आपलेच बोवाडान पडलेले आसा. कंप्लीट सगळो कंट्रोल ह्या सरकारान डायरेक्ट घेतलेलो आसा. आणि जी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह मशिनरी आसा ती आसून सुद्धा इट इज लायक नॉट एक्झिस्टिंग. सगळो डायरेक्ट कंट्रोल तांचे कडल्यान जाता. म्हणून फुडाराक गोंयान प्रॉब्लेम जातली जर आज लोक जर केअरफुल रावना. आणि आता जो ड्राफ्ट इलेक्ट्रोल रोल भायर सरतलो, आता ड्राफ्ट भायर सरपाचे दीस जाले आणि मागीर तो जानेवारीन फायनलायज जातलो. ह्या ड्राफ्ट इलेक्ट्रोल रोलान खरेंच सगळ्यांनी ताजेर नदर मारपाची गरज आसा. कोण कितले न्यू वोटर भितर सरल्यात, कित्याक गोंयचे सारखे कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर एक 500 ते 1000 वोटांचो इम्बॅलन्स केलो जाल्यार रिझल्ट भलतेच येतले आणि लोकांक जाय तशी सरकारां मेळची ना. म्हणून इतलोच आमचो उद्देश ह्या लोकां पर्यंत हाडपाक. बियोलेचे उलयले तुम्ही, is it not a good idea to have a neutral BLO outside from that ward? आम्ही जी लेटर आज डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर नॉर्थ गोवा विथ कॉपी टू डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर साऊथ गोवा दोन्ही कलेक्टरांक जी बरयल्या तातूंत एक्झॅक्टली हेच म्हटलं की BLO फर्स्ट मस्ट गिव अ डिक्लेरेशन. न्यूट्रल म्हणल्यार कोण, जाचो कोणूच ना त्या हितून. सो वन्स दे गिव अ डिक्लेरेशन ही हॅज नो रायट टू बी देअर एज अ BLO इन दॅट पर्टिक्युलर एरिया. आम्ही जे एक उदाहरण स्पेसिफिक दाखवला, देअर द BLO इज द हजबंड ऑफ द इलेक्टेड पर्सन इन द सेम वॉर्ड. एका वॉर्डान जर 1000 वोटर आसा जाल्यार BLO इज द कंट्रोलिंग फॅक्टर ऑफ दोज 1000 वोटर्स. म्हणून अशें जावपाक जायना. आणि वी हॅव गिवन अ कॉपी टू इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया अँड ऑल्सो द CEO ऑफ गोवा. Because the doubt that you have leading to vote chori जाता म्हणून BLO you are focusing on. If BLO चो influence आसतलोच न्हू त्या जाग्यार, so even if he doesn't have, his family is not there, nobody is there, still you how you 100% sure that influence 100% एलिमिनेट करपाक जावचे ना, बट एटलीस्ट वी कॅन मिनिमाइज. आणि जर मात सुद्धा इन्स्टन्स जर आयली जाल्यार सी फायनली आम्ही कित्याक कलेक्टराक बरयला भितर ताजी मशिनरी जर एक्टिव्ह आसत अलर्ट आसत जाल्यार डेफिनेटली दे कॅन टेक कंट्रोल ऑफ द कळत न्हू दे कॅन टेक टोटल कंट्रोल ऑफ द सिच्युएशन आणि प्रिव्हेंट करपाक जाता. आय एम नॉट सेइंग की 100% अशें एलिमिनेट जावंक शकता, पण करपाक जाय. वी हॅव रिफ्लेक्ट दिस इश्यू. दीस अ व्हेरी सिरियस इश्यू. आज तो लोकांक तितलो समजोचो ना आमी कितें सांगता ते. बट द फॅक्ट ऑफ द मॅटर इज आज जर हे कंट्रोलान हाडिना द कॉन्सिक्वेन्सीस आर व्हेरी डिझास्टर्स फॉर द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन. आणि मागीर इलेक्शनान कित्याक घेवपाक जाय. अशेंच जर करून जिखपाक लागले वोट चोरी करून जाल्यार जिखतलेच न्हू. म्हणून आमी कॉशन घेवपाक जाय. वोट चोरी तुमचो आनी कितें अपार्ट फ्रॉम BLO चे इन्फ्लुएन्स, what are the other things that leads to illegal voting? इलिगल वोटिंग कशें जाता पळय आतां, जे चड करून जे मायग्रंट वोटर्स रिजिस्टर जाता अंडर फॉर्म 6 भरून, देर यू हॅव टू बी व्हेरी केअरफुल. कोणे तरी ऑब्जेक्शन घेवपाकच जाय. आमी आज सांगले म्हणून ओनली वी कॅन क्रिएट अवेअरनेस अमंग द पीपल, पण एक्चुअली कंप्लेन घालपाक जाय कोणे तरी त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या वोटरान कोणे तरी घालपाक जाय. आनी तेन्नाच ते डिलीट जावंक शकता. आनी हे जर करिना जाल्यार फ्री हँड मेळटलो. जो थंय पॉलिटिकल हँड आसा हात आसा तेंचेर
तो ताजो बीएलओ आणि ताजो मामलेदार तिगूय जर मेळ्ळे जाल्यार तुमचे कांय जावंक शकचें ना. कोण मागीर कितेंय करा, एकदा रोल फायनल जालो आणि वोटिंगचे दीस आयले, नोबडी कॅन रिमूव देम. इलिगल वोटर आमी कितले म्हणून बॉब मारली जाल्यार तो वचून वोटिंग करतलो आणि रिजल्ट्स विल बी ऑल्टर्ड. ते वोट चोरी म्हणटात केन्नाच्यान चालू आहा? वोट चोरी जाताली, पण आता जेन्ना आमी हांगा बीएलओ ट्रान्सफर जाले, अचानक सगळे रिप्लेस जाले, तेन्ना आमकां दुबाव पडलो. हे कित्याक तरी कारण आसा हें करपा फाटल्यान. आणि ताच्या फाटोफाट रोखडेच मागीर राहुल गांधीन नॅशनल लेवलाचेर जो मुद्दो घेतलो आणि क्लियर कट विथ फॅक्ट्स अँड फिगर्स आख्या देशा मुखार हाडले वोट चोरी कशी जाता ती, तेन्ना हे वोट चोरी जाता आणि करता कोण तरी. जाता म्हणल्यार कितें, कोण तरी डेलिबरेटली वोट चोरी करता हें सिद्ध करून दाखयल्लें आसा. गोंयच्या सारख्या ल्हान राज्यान मात सुद्धा थोडी सुद्धा वोट चोरी जाली जाल्यार हाचो परिणाम दुसरोच जातलो. तुम्ही पळयता आसतले जेन्ना दुसऱ्या स्टेटीन, कर्नाटकान बी एस्पेशली इलेक्शन जाता तेन्ना मिडियाच बातमी हाडटा की मडगांव ओस पडला, म्हणजे मडगांवान लोकूच दिसना म्हणून. खंयच्या आनी मेन सिटीनी लोकूच दिसना म्हणून, कलंगूट लोक दिसना म्हणून. सो ते सगळे लोक खंयचे, सो हे सगळे डबल कार्ड असलेले असता असो सगळ्यांक दुबाव आसा. पूण कोण प्रूव्ह करूंक शकना. कित्याक आज पर्यंत इलेक्शन कार्डाक आधार कार्ड लिंक केल्ले ना. बाकीचे सगळे कडेन आधार कार्ड लिंक करता, पूण इलेक्शन कार्डाक आधार कार्ड लिंक करून मागणी जाल्यार सुद्धा बरी ना. सो आतां तुमच्याच वॉर्डात जर तुम्ही धरशात, तुमचो बीएलओ आसा ताची जबाबदारी आणि तुमची नागरीक म्हणून जबाबदारी की बाबा ह्या घरात 20 लोकांचे नाव आयला ड्राफ्टान काडा न्हू, ड्राफ्ट रोल फाल्यां रेडी जातलो तेन्ना हाऊस नंबर 2/12 ह्या वॉर्डान 12 नंबरच्या घरान 25 लोक दाखयता रोलात. ते 25 लोक खंयसून आयले, खंयच्या घर, हे प्रत्येकान आपल्या वाड्यारूय मातशे तरी जागे जावन चॅक करूंक जाय, जाल्यार हे इलिगल वोटिंग भायर पडूंक शकता. तुम्ही म्हणले ते इएचएनाचे इएचएन विल बी मिसयूज इन स्कीम जर तुम्ही म्हणटाले पयलीं तेजे मातशें सांगात कशें. इएचएन आतापर्यंत असले तुमकां खबर आसा, बरेचशे लोकांक खबर ना. इएचएन म्हणल्यार टू इनेबल एक घराक नंबर दिता, तो इलिगल घर ताका एक इएचएन म्हणून नंबर दिता जस्ट टू इनेबल द सर्विसीस. की आता त्या वाठारांत तो टॅक्स भरिना, तो गार्बेज कलेक्शनाचे कांय दिना, सगळे फॅसिलिटी घेता. फ्युचर ताका इनेबल करपाक म्हणून हे सगळे यंत्रणान येवपाक एक नंबर दिल्लो आसता. दॅट स्ट्रक्चर आयडियली रिमेन्स इलिगल, पण हो इएचएन नंबर दिला. आता कितें जातलें पळय, म्हजे घराक लिंक करता हांव, म्हजे घराक तो इएचएन आसा तो इलिगल स्ट्रक्चर तो रेग्युलरायझेशनाक येतलो. हे बसल्यात की शॉप उगडून की या तुम्ही आमी तुमचे रेग्युलर करून दिता. सो ते रेग्युलर करतले, ताका एक ऑफिशियल दर्जो मेळटलो. त्या स्ट्रक्चरा भितर कितले लोक येतले दॅट इज डाउटफूल. आणि खंयचे येतले त्या स्ट्रक्चरा भितर, कित्याक आतां लिगल स्ट्रक्चर. सो बीएलओ आपयलो फॉर्म 6 भरले, अरे बाबा आमी 6-7 लोक रावता हांगा, आमी 25 वर्सांच्यान रावता. जशें मनीषा उसगांवकारान सांगला की 25 वर्सांच्यान रावता म्हणून ऑफिसूय दिल्ले आसा. सो अशें जर सगळेच करपाक लागले जाल्यार यू कॅन इमॅजिन द कॉन्सिक्वेन्सीस ऑन द इलेक्टोरल रोल इंटेग्रिटी. सो त्या गांवांत रावपी लोकांची संख्या आणि जे ऍड जातले तो इम्बॅलन्स जाले उपरांत तुमकां रिजल्ट भलतोच पळोवपाक मेळटलो. हे जर स्टॉप करतलो आज आणि चड करून 27च्या इलेक्शनान, जाल्यार प्रत्येकान हे सगळें पळोवचें पडटलें. आता ह्या ड्राफ्ट रोलान कितली नांवां आयल्या आणि चड करून शेवटाक इलेक्शन लागीं पावता पावता जो एक सप्लिमेंटरी रोल येता लास्ट जे ऍड जाता तितूनच चडशी भानगडी जाता. सामकें भरून दिता, कित्याक मागीर आनी चडसो टायम आसना ऑब्जेक्शन घेवपाक. सो इट इज अ प्रोसेस. सगळे सुसेगाद रावले जाल्यार जावचें ना. तुम्ही आता मातशें सावध रावचें पडटलें आणि हेजेर काळजी. म्हणटा माझे घर स्कीम कॅन बी मिसयूज. माझे घर स्कीम कॅन बी डेफिनेटली मिसयूज, दॅर इज नो डाऊट अबाउट इट. आणि हांव तेच सांगता न्ही, म्हजे घराचे बेनिफीट कितें आसा, आय एम नॉट टॉकिंग ऑन द मेरिट्स ऑफ दॅट. पण म्हजे हे इएचएन नंबरांतल्यान म्हजे घराक जेन्ना लिंक जातले तितून कोण येतले लोक, कित्याक एक उदाहरण आमच्या मुखार आसा जंय अशी ताडपत्री मारून इएचएन नंबर दिल्लो आसा. आज थंय घर आयला आणि दॅट विल बी पुट अप फॉर रेग्युलरायझेशन आणि त्या घरान रावता भलतेच. सो कितल्यो पळय पॉसिबिलिटी आसा वोट चोरी करपाक. हे तुम्ही खंय घातला कंप्लेंट आणि what you expecting? सी द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ऑफ नॉर्थ ताका आमी एक स्पेसिफिक उदाहरण दिला. एक स्पेसिफिक उदाहरण जंय गो बीएलओ आणि बायल इलेक्टेड मेंबर. सो अशे जितले पळय आसा ते बीएलओ कडल्यान डिक्लेरेशन घेवन आमी तांकां तांचेर पळय म्हटला.
आम्ही एक बीएलओचेर एक्शन घे म्हणिना, आम्ही बीएलओ रिप्लेस कर. ताजी जर भयण आसा, भाव आसा, कोण आसा, संबंधित कोण आसा जाल्यार ताका रिप्लेस कर. इतली मागणी केली आणि सावथाकूय तीच कॉपी धाडल्यात. सिमिलर एक्शन ओव्हर दॅट. कॉपी टू सीओ, कॉपी टू इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया. आम्ही बरी सजेशनां दिल्या. आमकां ताणें एप्रिशिएट करपाक जाय की आम्ही कन्स्ट्रक्टिव्ह सजेशनां दिल्या इलेक्शन मशिनरी. आम्ही अशें कांय सांगूंक ना. आम्ही फक्त ते फॅक्ट्स अँड फिगर दिवन तुम्ही अशी जर पॉलिसी काडी जाल्यार इट विल हेल्प टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रल इंटेग्रिटी.